नमस्कार अनुपमा भट षड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जनाके स्वागत. आज एक स्पेशल मशरूम बिर्याणी करूया. आमगे ती कशी करची म्हणून सांगता हांव. मशरूम पळयाची लायकोन धुवन दोन दोन पीस कोन शिंदून दवरला. हे बासमती राईस हे तशीची 2-3 उद्दा कांड धुवन एक उदका भितर अर्ध घंटो तिंबत दवरला. नारळा रोस कांड दवरला हांवें. एकाच्यो दोनीच्यो रोस म्हणना दोनी कुडसून एक मेजरमेंट रोस कांड दवरच्यो. पियाव 2 व्हड पियाव स्लायस करून दवरला. हे ग्रीन पीस हे ऑप्शनल जाय जाल्यार घेवचे. आनी टोमॅटो पळय 2 व्हड टोमॅटो चॉप करून दवरला. कोथंबरी पल्लो आनी पुदिना तेवे तशी सपूर शिंदून दवरला. आनी आल्ले आनी लसूण फ्रेश कुडले क्रश करून काडचे. पेस्ट करून फ्रिजांत आनी दवरची म्हणना. आतां पळयाची 2 टेबलस्पून तूप आनी 2 टेबलस्पून तेल घालता हांव. 2 कप तांदूळ काडला. ते ऊन जालें कुडलें ताका लसूण आनी आल्ले क्रश करून घालचे. ते 1-2 निमिश बावून परंबळयले कुडले पियाव घालच्यो. पियावा कलर चेंज जाल्ले म्हणटना एक 2 तर्ण मिरसांग परंबळाक घालची. आनी पळय नेक्स्ट हांव टोमॅटो घालता आसा. टोमॅटो घाल्ले कुडले ताका 1 चिमटी मिठ्ठा पिठी घालची. त्यामुळे टोमॅटो ओग्गी मशी जावन येता. आनी नेक्स्ट आमी परत ड्राय पावडर्स घालया. फस्ट हळदी पिठी घालता, मागीर मिरसांगे पिठी, कोथंबरी पिठी आनी गरम मसाला पिठी हे पुरो घालता हांव. मिरसांगे पिठ्यांक तर मिरसांग तिकी असमी गेली म्हणून 2 चमचे मिरसांगे पिठी घालला हांगा. आतां हे ड्राय पावडर्स आनी पुरो घालतना उज्ज सिम असो सिम्मार 1-2 निमिश बावले कुडले रोस्ट जाता ते. आनी हाका आमी दवरलेले ग्रीन पीस घालचे. ग्रीन पीस घालून आमी मशरूम घालचे. मशरूम घालून लायकोन 1-2 निमिश चाळून घेवचे. ताका 1 चिमटी मीठ घाला री. तांतू उद्दा सोडून ते ओग्गी तांतू भितर ते सोडलेले उदकांतूची उद्दा ते शिजून येता. पळय एक 5 निमिश भितर आमगेले मशरूम शिजत आयले. आनी आमी नेक्स्ट हाका आमी थोडोची पुदिना पल्लो कट करून दवरलेलो आनी कोथंबरी पल्लो घालच्यो. अशें हांव कसो केला म्हण नारळा रोसू आनी ताका जावका जाल्यार तितलो उदका हळद घालून हून कोन्न काडलें. हांवें 1 कप तांदळाक 1.5 कप उदक घालचे. ते नारळा रोसा मेजरमेंट समेत इन्क्लूड करून तितलो उदक घालका. सो 5 कप काडले हांगा. आनी पळयाचे ते हून केलेले ते उदक घाले. ताका उदका कतकत आयले कुडले मीठ घाल्ले जावका जाल्यार तितले. आनी आमी बासमती तांदूळ ड्रेन करून दवरला हांवें. तो तांदूळ ह्यांत भितर घालच्यो आनी सम कतकत हाडची. 1 मिनट उज्ज्यो व्हड उज्ज असो उदक कतकत आयले कुडले सिम करून दवरचे. तातवळी 2-2 निमिश ओपन करून चाळतर बुनजे. तशी चाळल्यार ते बिर्याणी रायस कट जावन मशी जाता ते तशें जावचे नजे. 1-2 पण सगळे बिर्याणी करूं 10-12 निमिश भितर कंप्लीट जाता आमगेले. तितले भितर 1-2 पण होगूर चाळून घेतल्यार बिर्याणी तांदूळ तशी आसता. आनी पण हांव आज पयशे पुढे सांगला 90 डिग्री एंगलार चंद जावन कुक जावन येता. आतां वरलेलो कोथंबरी पल्लो आनी 1 चिमटी पुदिना पल्लो घालच्यो. आनी सिम करून पास 1-2 निमिश दवरल्यार आतां गॅस ऑफ केले. पण आमगेला कुक जावन आयला हांगा. रुची आमगेले मशरूमा बिर्याणी. तुमी केन्ना नारळा रोस घालून करून पळयला की करून पळयाची कशी जाला म्हूण सांगा ही रेसिपी. सगळ्यांक धन्यवाद.